बीजेपीच्या पणजे मंडळाचे नांवान व्हायरल जाल्ले इन्व्हिटेशन कार्ड प्रकरण पुलिसेंत पावले. पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकाराक बीजेपीन तिकेट दिवची म्हूण मागणी करपी बीजेपी गटाची 8 तारखेक महालक्ष्मी ट्रस्ट ऑफिसांत मिटींग आसा म्हूण इन्व्हिटेशन कार्डांत बरयल्लें. हे कार्ड फेक म्हूण बीजेपीन शुक्रारा स्पश्ट केल्लें. शेनवारा बीजेपीन पणजे पुलिसेंत रितसर कागाळ केली. लोकांनी असल्या प्रकाराक बळी पडचे न्ही म्हूण बीजेपीचो उलो. बीजेपीन पुलिसेक कांय दुबावितांची नांवां दिल्यात. बीजेपीक काँग्रेसीचेरूच दुबाव. पण आमचे लेटरेट मिसयूज केली लेटरेचे आनी आमचें नांव केलें आनी मंडळाचें नांव बदनाम केल्लें आसा. पण कोणी ही मिसयूज केला पळय तेच्या विरोधान आमी आयज ही पुलिशेन कंप्लेन दिल्ली आसा. जेंच्यांनी हें केलां तेच्या विरोधान कडक कारवाई जावंक जाय आनी हेच्या फुडें असले कोण करता तांकां ही पुलिशेंच्यान आनी समाजान एक तांकां कळोंक जाय असल्या लोकांच्या फाटल्यान कोणूच ना म्हणून आनी हांकां सजा जावंक जाय म्हणून. म्हाका दिसता काँग्रेसीचें फ्रस्ट्रेशन भायर येता. आमचे 5य गोंयचे सीट बरे मतांनी निवडून येतले. जशें जशें इलेक्शन येता तशें तशें काँग्रेसीच्यो उचापती आनीक वाडटल्यो. आयज आमी ही कंप्लेन केल्या. दीपक बाब म्हापसेकर आमचो मंडळ अध्यक्ष जाच्या नांवाचेर जाच्या लेटरेटाचेर हें फॉल्स न्यूज आशिल्ली, ही मुद्दम कंप्लेन केल्या एकाच कारणाक लागून की लोकांनी सगळ्यांनी सादूर रावचें. हे फटींग काँग्रेसवाले आनी हाज्या फाटल्यान जे कोण आसा तांची नांवांय आमी पुलिसेंक दिल्या. ते व्हेरीफाय करून तांकां जी ख्यास्त जातली एज पर लॉ ती जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.